बापा समोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीनाने मना उतरते ऐको आमका समर्पण पवित्र बलिदाना या गव्यास एका स्थळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतांगायनाने दिव्या ताने केल्या उपकारा या गव्यास एका स्थळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनाने अर्गा दिव्या तणे केल्या स्वरूपकारा. मुखाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्ती करणो तुमकां समेस्तांक बरो येवकार ह्या पुंतळाक मागता. तुमची ते सवा तुमची इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. हे मिसाच्या बलिदानांत नव्या सक्रामेंताच्या आराधना मंडळी सावन देवाची बेसांवां जोडून घेवंक आशयतात. तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता आनी मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर आमी भेटयता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. मध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर भक्तीकां खातीर विशेष करून आमी मागता. अर्गांत ते सावन पासून मिस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन सादवा कातार देवादीन मार्सेलीन रॉड्रिगस गुरपोरो हिच्या आत्म्याक मिस्तिता लिल्ली नजरेत बँड्रा मुंबई. अर्गाम स्थिता डेल्फिन डिसिल्वा मुंबई. अर्गाम स्थिता जॉयस डिसोजाक बरें काम फोव सरल्याक रेश्मा आनी रिचर्डसन डिसोजा. 26 वर्सांच्या जल्मदिसा संदर्भी जॉयल एल्सन डिसोजाच्या जल्मदिसाक अर्गामीस भेटयता जॉन पॉल डिसोजा आनी कुटुंब विक्रोली मुंबई. पयल्या वर्साचो जल्माचो दीस आचरण करच्या संदर्भार एरन कियान डिसोजा हाच्या जल्माचो दीस आचरण करच्या संदर्भार ताची आवय बापूय आनी ताचो पोदोर जॉयसन डिसोजा वरकाडी हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. तांचे बसोती विशेष करून आमी मागया. जे कोणा मागतान बसिला सुगडा आसकडू तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो संवसारी जिवितांत आमी जायते खुशी करता. कोणाची खुशी? बायलेची खुशी, दादल्याची खुशी, भुरग्यांची खुशी आनी तशेंच वडिलांची खुशी. कितें समजून त्या प्रमाणे करूंक आशयता आनी तांकां खूश दवरूंक पळयता आमी. पण देव म्हणटा, जे देवाचें उतर म्हणटा, देवाची खुशी करच्याक आमी प्रयत्न करूंक जाय. देवाची खुशी केल्ल्यांत तुमी देवाची भुरगीं जातल्यात आनी खंडीत एक वर्तें एक आपोवणें असली देवाची खुशी आमच्या जिवितांत निरंतर जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. एक डिबोर मौनपणी आमच्या पथकाची दूख धरया. दोळे धांबया आमी. मनशाची खुशी आमी केल्ली आसा. मनशाक खुश दवरच्या खातीर ताच्या खुशे प्रमाणे आमी चलिल्ले आसा. पण देवाच्या खुशे प्रमाणे चलोवंक सुख केल्लें आसा सोम्या लागच्या बॉक्सांनी मागया. मुगडे जेजू तुजे खुशे प्रमाणे चलोवंक आमी सुकून पडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापावता सोम्या बॉक्सांनी मागून म्हणटा दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर. दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर. मगळ सुमिया तुझे उतर देवाची खुशी करूंक आपोवणें दिता. त्या उतराचो मोग करूंक ना. भगत तिरस्कार केल्ले आसा. पश्चात्तापावता सोम्या बॉक्सांनी मागून म्हणटा दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. संवसारी जिवितांत मनशाची खुशी करूंक आमी पेसाडलेले आसा.
पण तुझी खुशी करच्या पाठी सरले आसा पस्ते तपवतो समया दुख दोन बक्षणे मगन म्हणता हांव दया दाखय सुमिया आमची काकूत कर दया दाखय सुमिया आमची काकूत कर. सर्व पदवेदा देव आमची काकूत करून आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एकडी बरदोळे दांपी आमच्या गरजां खातीर ते साव खातीर विशेष करून मागे देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदत्त बागे वजूतात देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भवात्तान म्हणून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें अख्खे प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वसो आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. मिका अपरावतीच्या पुस्तकांतले वाचप तुजी बेतकाठी घेवन तुजे परजेक सरवाक व्हर तुज्या दायजसो हेंडवो पिकाळ बुंयचे मदेगात रानांत तो एकसुरो रावता जशें पुर्विल्या काळार तो सरवाक वेतालो तशें ताका आतां बाशानांत आनी गिलेयदांत सरवाक वचोंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं ती विजमितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा तुज्या दायजांत वाचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय बगार काकूत दाखोवच्यान संतोसताय देखून परतून आमची काकूत कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळा मस्ती सगळीं आमची पातकां दर्याचे गुंड्यांत उडय. पुर्वी आमच्या पुर्वजांक सपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजें विश्वासीपण आनी आब्राहमाक तुजी काकूत दाखय. देवाचें उतर हें तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेश्वरा. ह्या तुझ्या गांवांक सर्वेस्परा तुवें एक पावटी दया दाखयली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून हाडली. तुज्या परजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिली. तिच्या सकट पातकांची कथा तुवें पुसून काडली. तुजो राग तुवें पयस केलोय तुजो क्रोध तुवें निवोंक सोडलोय. तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेश्वरा. देवा आमच्या तारोका नव्यान आमकां एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें दया कर विसर. तूं आमचेर सदांकाल रागार रावतलोय गी. संततेच्या संततेक आमचेर तापोनूच आसतलोय गी. तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेश्वरा. तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेश्वरा. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणट सुमी.
तुवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेश्वरा तुझे शुभ वर्तमान प्रगट करू मुझे वोटानी काळीज तुम पवित्र करे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमच्या सवे भगवंत मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया. लोकांच्या समय लागीं आनी की जेजू उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हण भायर रावलीं. तवळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय जैकय. पण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगासात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक बापूय म्हजे लागीं हांगासर आयलेल्या वेळार हांवें ताका विचारलें, कसो आसाय तूं? बरो आसा फादर. कशें तुजें कुटुंब? ओके फादर. कितलीं भुरगीं तुका? एकच पूत फादर. खंय आसा तो? देवादीन जाला फादर. कित्याक देवादीन जालो? कितल्या प्रायर देवादीन जालो विचारलें. 22 वर्सां प्रायर. कितें जालें? फादर ताका खुशी करूंक एक बाईक काडून दिलें. 3.5 लाखांचें बाईक काडून घेवन इगर्जी बेंजार करना फ्रेंड्सांक मेळोंक येता म्हूण गेलो. व्हडल्या टँकराक आपटोन स्पॉट डेड जालो फादर. पुताक खुशी करूंक बाईक दिलें आनी ताणें आमकां निराश केलें. एक बुटीक जोडें कावन्सिलिंगाक आयलेल्या वेळार दुयेकान घेवन आयली. सेकंड PUCंतली सगळीं डिप्रेशनाक गेलां. फादर ताका तुमी मागा, इल्लें कावन्सिलींग करा म्हणून आपूण आयिल्ल्या वेळार हांवें तांकां विचारलें, तुजी डिप्रेशनाक वचूंक कारण कितें? फादर, आमच्या मोगाची ताका विचारलेलें पूर आमी दिलें. ताका खूश करचे खातीर मोबायलय दिलें, टॅबय दिलें, लॅपटॉपय दिलें. आनी तें विपरीत मोबायल वापरना. आज हे सगळ्या परिस्थितीक पावलां फादर. ताका खुशी करूंक आमी दिलें. ताची सगळी खुशी नाखुशी जाली फादर. आनी एक स्त्री काजरी एक बोटी म्हणा लागली, फादर हांव परगांवान काम करून आसा, कश्टांचें घरचें काम करून आसा. इल्लो बरो सांबाळ म्हाका आसा. म्हजो पती आनी दोगां भुरगीं गांवांत आसात. गुळ्ळिल्ले पयशे पुरो धाडले हांवें कांयच दवरुनात. म्हज्या घोवाक खुशी करचे खातीर, ताका संतोशान दवरचे खातीर सगळें हांवें केलें. पण ताणें सगळे पयशे जुगारेक आनी पिवोवण्याक पाड केले. उलटा म्हजे सगळे भांगार बँकान दवरन व्हडलें रीण केलां फादर. ताका खुशी करूंक हांवें सगळें दिलें, पूण ताणें म्हाका कंतींत घालें. एक दादलो
एक फावटी अशें हांगा कावन्सिलिंगा येयल्लो म्हणालो परगांवांत हांव काम करतां फादर, एका कंपनीन बरें काम, म्हाका दोगां भुरगीं आसात आनी म्हजी पतीन आसा, गांवांत तीं आसात, भुरगीं बरें शिकतात. म्हज्या पतीन एक खुशी करच्या खातीर, संतोशान दवरच्या खातीर विचारलेलें सगळें दिलें. आमकां घर जागो आसा, तो घर जागोय तिच्या नांवार हांवें केलो. फ्लॅट आसा तेय तिच्याच नांवार केलें. पयशे धाडलेले पुरो तिच्या अकावंटाकच धाडले. हांवें म्हाका चड म्हूण कांय दवरूंक ना. फादर आतां म्हाका ताणें डायवोर्स नोटीस धाडला. हांवें खुश करच्या खातीर सगळें दिलें, आतां हांव नाखुशींत आसां फादर. पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, दिसपट्टे आमच्या जिवितांत मनशाक खुशी करच्या खातीर आमी कितें करूंकय तयार आसा. कालಕ್ಕೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋದು म्हणटात पळय तशें, संदर्भಕ್ಕೆ तक्कंते ಕೋಲ कಟ್ಟೋದು. खुशी करूं बायले खुश करच्या खातीर दादलो फुलांचे चेंडू हाडटा, कळ्यांचो चेंडू हाडटा जावंक पुरो, कापड हाडटा जावंक पुरो, कार्यमणी वा मुदी वा कानाचे वा कांकण वा नेकलेस हाडटा जावंक पुरो, वा दादल्याक खुशी करच्या खातीर बायल बरें 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 शर्ट पॅन्ट वा आनी कितें बरी वस्तू हाडटा जावंक पुरो, भुरग्यांक खुशी करच्या खातीर आवय बापाय कितेंय दिता जावंक पुरो, आवय बापाय खुशी करच्या खातीर भुरगीं कांय तरी हाडून दिता जावंक पुरो. थोडे फावटी अचानक म्हणलें बरी आवय बापाय घरा आसात, भुरगीं परगांवांत आसात, भुरगीं आवय बापायचो बर्थडे वा एनिवर्सरी आसता, अचानक म्हणलें बरी व्हडल्यो व्हडल्यो बुके, व्हडल्यो व्हडल्यो केकी तुज्या घरा बागलार येतात, तुमकां गोतूच ना. कळ्ळें? आनी दनपाराचें जेवणी ऑटोमॅटीक घरा पावता. कोण भुरगीं ऑर्डर करतात ऑनलायनीर, हां, आनी तुमकां बिरयानी, चिकन तंदुरी, कबाब पुरा पळोवन वाव कोणें धाडलें? पुतान धाडलें. आवय बापाय खुश करच्या खातीर भुरग्यांक खुश करच्या खातीर आवय बापाय दिसपट्टे वावुरतात. पूण ती खुशी शाश्वत उरना. आवय बापायच्या जल्मा दिसाक केक धाडिल्लो पूत काजर जाल्या उपरांत सासूमायेच्या जल्मा दिसा केक धाडिता, आवय बापायचें दिना. त्या दाळा आवय बापाय ना खुशी. पूत बदल्लो नेम. समजलें? धुवेच्या आवय बापायच्या जल्मा दिसाक दनपारां जेवण धाडिल्ली काजर जाल्या उपरांत खबर उरना. तात्कालीक खुशी. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारी जिवितांत पळया हर एकलोय कामाचो मनीस धनयाक खुश करच्या खातीर काम करता. धनयाक खुश करच्या खातीर धनी कितलो धनयाक खंयचें काम केलें खंयचें बरें जाता म्हणून बरेंच परकिता आनी धनयाक संतोशान दवरच्या खातीर, धनयाक खुश करच्या खातीर तो काम करता. पाडतीसो सांदो पाडती खंयची पाडत जावं दी, सरकारी राज्यकी पाडतीसो सकयल आसलेलो सांदो उंचल्या हुद्द्याच्या पाडतीच्या अधिकाऱ्यांक खुश करच्या खातीर कितले स्ट्रायकी करता, कितलीं भाशणां करता, कालय करता. कित्याक ताणें खुश पावो जाय. कित्याक म्हाका टिकेट दी जाल्यार तो संवसारी मनशाची खुशी करच्या फाटल्यान एक इरादो आसा. धर्माक कोण खुशी करता? सांग म्हाका. करताय? धर्माक खुशी करताय तूं? हां, पाद्र्यापाकांक खुशी करची जाल्यार पाद्र्यापान म्हणजे रेस्पेर करीचे. देखून कांय पोरींचें एक चॉकलेट काणी आनी पाद्र्यापा दितात पयलें चिटवासीचें न्ही. कोणीय मनीस बायलेक खुश करता जाल्यार दादलो बायले तावन कितें म्हणी अपेक्षिता. बायल दादल्याक कांय म्हणी खुशी करता जाल्यार बायल दादल्या तावन कितें म्हणी अपेक्षिता. मनशांनी मनशाची खुशी करतना मनशा फाटल्यान एक इरादो आसा, स्वार्थ. आपणाचो स्वार्थ फुलफील जावच्या खातीर कांय तरी खुशी करचे प्रयत्न आमी करता. आवय तावन पिकनिका वचून परमिशन मेळचें जाल्यार आवय फाटल्यान वचून मम्मी 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 मम्मीक पुटलून किस दिवन कशें म्हणी भुरगीं तांगाट्यान मांगाट्यान परमिशन काडून घेतात. आवय खुश, म्हजो पूत भारी म्हजो मोग करता, पुटलून धरता, किस दिता, पुरो करता. येदो व्हडलो पूत म्हाका पुटलून धरता, वा कोली. आवय वयरत बसता. पिकनिक गेल्या उपरांत आवय पुताचें फोन उंतू ना.
हांवें तूं म्हूण गरजे खंय गेलाय रे आसाय की कळ्ळें हां स्वार्थ पूण हांगासर पळया आयचें देवाचें उतर जेजू म्हणटा कोण म्हजी आवय कोण म्हजो बापूय कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण कोण पळय देवाची खुशी करतात कवाची न्ही देवाची खुशी करतात मनशाची न्ही देवाची खुशी करतात तीच म्हजी आवय म्हजे भाव म्हजे भयणी म्हजे बापूय पळय मरी आनी जेजूचे काजीन भाव सांगात गेली कोणा मेळोंक हा जेजू मेळोंक गेली कित्याक मेळोंक गेली काय अर्जंट उलोवंक घाल्लें जायचें जेजू 30 वर्सां जाताना घर सोडून गेलो कळ्ळें एक सूर्य आवयक सोड कांय सांजुजे ते दाळा देवातीन जाल्लो कोण ना वो ही एकली विधव आसली पळय काजीन भाव पुरो आसले तांचे सांगात आसली आनी जेजू घरा येनातलो आवय वाट पळोवन आसताली पूत केदाळा घरा येता कोण ना एक मूठ म्हज्या हातांतलें केदाळा जेवता कोण ना केदाळा घरा येता कोण ना म्हणून वाट पळोवन आसली जेजू खबर येतना गेल्लो मनीस नांतना आनी वाट पळोवन 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 पुताक पळोवची आशा जाली जावं पुरो मरयेक पळया कसो आसा भलायकेंत आसा गी ताप आयला गी शीळ जाल्या गी पळया वा कायले पत्राडे केल्ले कोण ना मरयेन पत्राडे गालमो घाल काले सुंगटां घाल कांय दिया दोन गुडके पत्राडे वा गऱ्यांचे पातोळ्यो गेल्ले कोण ना नारळ घाल कांतुळ्यो घाल कळ्ळें कांय दिया दोन गुडके म्हणून गेल्ली कोण ना काण घेवन तुमी पत्राडे करतात की करना न्ही खातात मात की ओके नो प्रॉब्लेम थोड्यांक भुरग्यांक पत्राडे म्हणा घालूंक वतना पळयता डाडा मम्मीक खाले पत्राडे म्हूण करता गे हां व्हेरी गूड बरी हुशारात कांय केल्लें कोण ना आवयन मोगाचें खाण तूप तेल घाल व्हरून गेल्ली वा पुता विशयान जायतें आयकोंक मेळटालें आवयक बरें गी वायट हां बरें गे वायट तुमी बरें न्हिदल्यात गे म्हणणें गे बरें पांयार पावस आयिल्लो बरें थंड जाता फॅना हिंगून लागीं लागीं बसल्यात इल्ली उबी जाता बरें न्हिदल्यात एक तोंड आलें ना ती एक आसूय दिना ती अब्बा जेजू विशयान बरें उलयतालीं की वायट उलयतालीं इल्लें बरें उलयतालीं चड वायट उलयतालीं आनी थोड्या गांवांनी ताका येवकार मेळनातलो तिरस्कार मेळटालो थोड्या गांवांनी थोडे म्हणटाले कितें म्हणटाले तो पोठारी कावगो गेल्ल्यांनी घरा येता घट्ट खाता तो पातक्यांचो इश्ट पातक्यांच्यात घरा येता कळ्ळें गे जाकेवाच्या घरा माथेवाच्या घरा आनी कोणा सिमा फरी देवाच्या घरा पातकांच्या घरा येता तो प्रदवारी सांगाता भोंवता प्रदवारी सांगाता भोंवता कूड विकतल्या सांगाता भोंवता तांच्या घरा रावता एब्बे कोलो मनीस तो कळ्ळें पिवंडो गेल्ले वायन पियेता पिवंडो पोठारी बेबदो अशें उलयताले ताचे विशयान तिरस्कार ताका मेळटालो आनी कांय थोडो लोक देव प्रवादी आयला इजाया आयला जेरेमाया आयला जुआं बावते आयला देव आमच्या मदें आसा विस्मितां करता असर्य करता मेल्ल्यांक जिवंत करता कुरड्यांक नितळ करता थोंट्यांक सलशें करता मोन्यांक उलयशें करता कुरड्यांक पळयशें करता मेल्ल्यांक जिवंत उठयता देवसारा दवंडयता महान कार्यां करता महान प्रवादी आमच्या मदें आयला महान देव आमच्या मदें आयला अशेंय उलयताले हें सगळें मुरयेक आयकूंक मेळटालें बरें आयकूंक मेळटाना मुरी संतोश बरी जाताली पाड आयकूंक मेळटाना मुरी खरगताली आनी देखून कांय इल्लेशें रांदलें घेवन कांय इल्लें मुरी जेजूक मेळोंक आयली जायची आनी जेजू एका भितरल्या कुडांत सिसा लागीं उलोवन आशिल्लो लोक थंयसर आशिल्लो आनी जेजू तांकां तरबेत करनाशिल्लो शिकोवन दिवन आशिल्लो आनी ह्या वेळार मरी आनी जेजूचे ते भाव थंयसर आयले
भितर वचोंक जालें ना, भायर रावलीं. आनी कोणें ही खबर दिली, अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुजे लागीं तांकां कांय उलय जाय खंय. कळ्ळें? तितल्यार जेजून कितें म्हळें, कोण म्हजे भाव, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भयणी, कोण हांगा आसात पळय ती सगळीं म्हजी आवय, म्हजे भाव, म्हजी भयणी. तशें म्हळ्यार मरी ताची आवय न्ही गे, ते ताचे भाव न्ही गे. ताणें न्ही म्हणूं ना, ती म्हजी आवय न्ही, ती म्हजे भाव न्ही, म्हजे भयणी न्ही, ही हांगा आसा ताणें न्ही म्हणूं ना. कोण म्हजे आवय, म्हजे भाव आनी म्हजे भयणी. जाप दिली ताणें, पळया कोण पळय सर्गीच्या बापाची खुशी करता तेच म्हजी आवय, म्हजे भाव आनी म्हजे भयणी. संवसारांत जल्मल्ल्या मनशा पैकी देवाची एकमात्र खुशी केल्ली व्यक्ती कोण? आमकां कळिताले प्रमाणे मरी. देवाची जेजू देव तो सोडया, मनशां जल्मल्ल्या पैकी देवाची खुशी केल्ली एकमात्र स्त्री ती मरी. कितें म्हणटा ती? आबळे सोम्याची चरण दशी. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे म्हणजे तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे तें जावं. तिणें जुजेची खुशी करूंक पळय ना ती वा खंयच्याय मनशाची, खंयच्याय रायांची, खंयच्याय राणयेची खुशी करूंक फुडें सरूंक ना ती. फकत देवाची खुशी. देवाची खुशी करचे खातीर आपल्या सोबायाची कूड तिणें दामून दवरली. देवाची खुशी करचे खातीर आपले सैमीक ओडण्यो तिणें जगोवन दवरल्यो, दामून दवरल्यो. देवाची खुशी करचे खातीर सगळें तिचें संवसारी जिवीत त्यागाच्या आनी बलिदानाच्या सेवेंत अर्पिलें. देवाची खुशी करचे खातीर तिचें काळीज बलयांनी तिणें पापसून घेतलें. देवाची खुशी करचे खातीर घडयेन घडये ती कस्तली. न्ही गर्भेस्त काजर जावच्या फुडें गर्भेस्त जाली ती. तसो परिणाम कितें गुत्ताय? फातरावन जिवेची मारची शिक्षा पळया. फातर जाल्यारय ती ओप्पली, गर्भेस्त जावंक ओप्पली. गर्भेस्त जाल्ली खबर आयकली आनी तिका थंयसर छत्रान जागो मेळोंक ना. गोरवांच्या गोठ्यांत बातेनाच्या गुसींत गोरवांच्या उस्वासांत खावणेर ती बाळां जाली. बाळां जाल्ली खबर रायाक मेळ्ळी. कोण एकलो राय जल्माला म्हणली खबर हेरोदा मेळ्ळी. हेरोदान 2 वर्सांच्या सकल्या भुरग्याक जिवीशी मारून फर्मान दिलें. बाळांत काल्द कायजे आसुल्लो, तिकलें कायजें आसुल्लें. कळ्ळें गी? तसल्या स्थितीर आसली ती. काल्दी ना, तिकलें ना, कांय ना. पळापळ इजिप्ताक पळया, पळापळ. थंयसर थोडो वेळ ते हेरोद मरता पर्यंत थंय रावली. ताच्या उपरांत फाटी आयली नजरेतान. जेजू वाडटा वाडटानंत आवयच्या हातांतलो बापायच्या हातांत निकळ्ळो तो. देवळांत मायाक जालो तो. ताच्या उपरांत व्हड जालो. 30 वर्सांचेर घर सोडून गेलो. घर सोडून गेल्या उपरांत ताचे विरोध जायते आयकूंक मेळ्ळे. 30 आनी 3 वर्सां जाताना ताका तिरस्कार मेळ्ळो. कुर्साचें मरण फावो जालें. नालिसायाचें मरण, विणगे मरण, चारबादांचे मार, कांट्याचो मुकुट, बरादी कुरीस, किळ्यांनी वळवळची कूड आनी नागडी कूड आनी वळवळ्यांचें मरण तिच्या दोळ्या मुखार तिणें पळयलें. निर्जीव कूड तिणें आपल्या हातान घेतली. पळया कसली परिस्थिती तेजी. कोणा खातीर? कोणा खातीर? देवाची खुशी करचे खातीर, खंयच्याच मनशाची खुशी करचे खातीर न्ही म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून तिची खुशी शाश्वत खुशी. तिची खुशी ती महिमे बरीत खुशी. तिची खुशी अंत नातलेली खुशी. देखून तिका कुडियत्म्या समेत सर्गी घेतले. सर्गा संसाराची राणी म्हण कुरवार केले म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. पळया मनशाची संसाराची खुशी करूंक येतात ते केदिंगस ते खुशाल बरीत रावनात. खुशाल बरीत रावनात. पळया तुमी चिंता. कोणी मनीस संवसारांत कुटुंबांत जावन दी, भायर जावन दी, मनशाची खुशी करूंक कोण पेसाडता ती खुशी तात्कालीक मात्र 4 दिसांची.
ही शाश्वत उरना, बिलकुल उरना. पाडतींत एकलो सकयल आसतना आसलो उंचल्या आसतना सगल्याक खुशी करता आनी ताची खुशी जावन ताका सीट दिता आनी सीट दिवन तो एक MLA जाता. MLA जाल्या उपरांत ताका मंत्री करता. पूण मंत्री केल्या उपरांत कोण हेंगे शिकोवन दिवन ताका मंत्री पदवी काडटा, दुसऱ्यान दिता. हाची खुशी आसली ना खुशी. कितें फायदो? थोड्या दिसांनी मात खुशी, मागीर खुशी ना. पुता कितलेंय बरें कर पूण पुता तो निरंतर खुशी मेळटा तुका, मेळची डावट. दुयें कितलेंय खुशी कर, दुयें तो निरंतर खुशी मेळटा तुका, डावट. बैले कितलेंय खुशी कर, बैले तो निरंतर खुशी मेळटा तुका, डावट. गोवा कितलेंय खुशी कर, गोवा तो निरंतर तुका सुखुशी मेळटा, डावट. मेळना म्हूण ना, मेळोंकी पुरो, मेळना तर रावंकी पुरो, पूण शाश्वत न्ही उडासतो. पूण देवाची खुशी केल्ल्यान तो संतोष तुज्या काळजांत, तुज्या जिवितांत निरंतर आसतलो. देखून जेजू म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. देखून देवाची खुशी करूंक आमी जाय. देवाची खुशी कशी करची? कशी करची देवाची खुशी? देवाची खुशी खंयसर दिसून येता. देवाची खुशी देवाच्या उतरांत आसा. देवाची खुशी देवाच्या उतरांत सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या मनांत, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवा समोर कर. ती देवाची खुशी. तुझ्या पातकी जिविता पाठ कर, देवा सरशी पाठी ये, ती देवाची खुशी. तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्या समोर कर, ती देवाची खुशी. देवाची खुशी कळलें गी? भुकेल्ल्यांक जेवण, तानेल्ल्यांक पिवान, उक्त्या आशिल्ल्या पांघरूंक, बंदेत आशिल्ल्यांची भेट, पिडेस्तांची सेवा, ही देवाची खुशी. ती करूंक जाय. ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ ದಣಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಚಂದವೋ. भुकेल्ल्याक जेवण, तानेल्ल्याक पिवन दिवन तुवेंची येजय देवाची खुशी. कळ्ळें गे? देखून आमी आवय जाता, बापय जाता, भाव जाता, भयण जाता, सर्वस्व देवा मुखार जाता देवाची खुशी केल्ल्या तेन्ना. कन्नडान हे पोत आसा. ಅನಾಥ ಮಗುವಾದೆ ನಾನು ಅತ್ತರೂ ಮುದ್ದಿಸೋರಿಲ್ಲ, ಭಿಕಾರಿ ದೊರೆಯಾದೆ ನಾನು ಅತ್ತರೂ मुद्दिसोरिल्ला. म्हळ्यार हांव अनाथ जाल्ल्या वेळार कोणूच आसना, पूण देवाची खुशी करतले कोणी आसा जाल्यार म्हजे आवय जातले, म्हजे भाव जातले, म्हजे भयण जातली, म्हजे म्हजे बापय जातली, कोणी जातली. देखून आमी हर एकल्यांनी देवाची भुरगीं म्हूण आमी आपयलेल्यांनी, देवाची भुरगीं जाल्ल्यांनी देवाची खुशी करचे प्रयत्न करूंक जाय. तर आमी देवाची भुरगीं मात जातल्यांनी देवाची आवय, देवाची बापय, देवाची भाव भयण जावं पावतल्या. तसलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिकामची, भक्तीन भेटयता तुका आमी ते. स्वीकार कर बापा कणिको आमी हाडून आयल्या, उंडो आनी वायन हो तुका भेटयता. तन मन धन आमचे तुका अर्पिता, तुज्या मोगांची आशेता. स्वीकार कर बापा कणिकामची, भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें न्ही तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान
सर्पद्वे दादेवा मानतात असले जाव म्हण मागाती तुमच्या हातांतले बलिदान आमच्या नक्क्या पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भूमगाळ बापा बगेवून जुतात देवान आपणाका पयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तेच सोडवून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी आतां तुका भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळयांनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीन तीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच गीत तुका जय. उंच गीत तुका जय. उंच गीत तुका जय. उंच गीत तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उंच गीत तुका जय. उंच गीत तुका जय. उंच गीत तुका जय. उंच गीत तुका जय. मगड भावांनो भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडो आनी वायन आसले जेजूचे मास आनी रगत जावन बदलची घडी हे घडये कितेंय आमी मागता खंडीत आमी घेता. आमच्या सगळ्या गरजां खातीर मागया. आस्पत्रेंत सास पिडेस्तां खातीर मतीच्या पिडीन कुस्तोन आस्पत्रेंत साथ ह्या सर्व भुरग्यां खातीर पिडेस्तां खातीर विशेश करून आमी मागया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी घेयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो घुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला
जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो डोळे सोडून कालसो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमा समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा, पीटर पौल आमचे गुवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां आनी तुजे इस्तगात येदंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदोता भाग्यवान जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज नमत हिंदवरना आमची जिवीत देवाची खुशी करच्याक समर्पित जायशे. देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेल्या मागणी भक्तीपणान आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या आमची तां तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिरिशडेंतले आमकां निवार. दयकुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त चेडे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सपनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमचे तांणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं. माय मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी घाली हा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमच्या समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी येयली. आमच्या समियान सगळे जिवितान देवाची खुशी केल्ली. मोरयेनी देवाची खुशी केल्ली देखून ताची आवय म्हूण ताणें वलायली. आमी हर एकल्यान ताची खुशी करून ताची आवय भाव भयणी जावंक उलो दिता ती. हे शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका आफवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. समिया तुका सेवकात्रेका येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाज दिता. जिवीत म्हजें समर्पिता. समिया तुका
सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वाजिता जिवीत म्हजें समर्पिता जीवो उंडो तूं जिवीत दिवस जिवत आमचें तूं नंदन कसो सासणीक सुखा वरून पावसो सासणीक सुखाक पावसो सम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वाजिता जिवीत म्हजें समर्पिता प्रार्थुया भूमगाळ बापा आमच्या देवा बगे उजुता देवाच्या जैतिवन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसा संस्कार संभ्रमला तातूंत घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत पडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्मेन आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेत आमकां धीर करून दवर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसया मगच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हडा संख्यान हांगासर ह्या पुंतळाक तुमचे ते सवां घेवन तुमी येतात ती स ते सवां सांजुदा मुखांतर जेजू क्रिस्त स्विकार करून दी आनी मागलेले सगळे तुमकां फावो जावं दी म्हूण आमचे मागणी तुमचे खातीर जावन आसा मते मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवन नवेनान वांटिली जावन सक्रामेंताचें आराधन करून देवाचे आशिर्वाद जोडतेल्या तुमकांय आमी अभिनंदन पडयता तुमकांय सर्वेस्पर्धी वापरून दी गूण करून दी सगळीं तुमची ते सवां जारी जावं दीत म्हूण आमचे मागणी तुमचे खातीर आनी एका मंगळारा सकाळीं 8 वरां रिमीस उपरांत 9 ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसारोचो सक्रामेंत 10:30 वरार मीस 9 उपरांत सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरांक भक्तिकांक जेवण ह्या मंगळाराच्या भक्ती कार्यांत तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हडा संख्यान ह्या पुंतळाक तुमी येया पुंतळाची भेट करा नव्यानाच्या दिसांनी तुमी वांटेली जाया आनी खंडीत देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमी जोडूंक शकतल्यात आमचे लागीं स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक बेंजार केल्लें दुंप कोंतांबिंत्यो रिलिको कुरीस इमाज्यो इत्यादी आसात ह्यो सगळ्यो आमच्या आत्मीक झुजा विरोध सैताना विरोध झुजोवंक आमकां आदार दितात जैत जोडूंक सांगात दितात ह्यो वस्तू वापरूंक आनी जैत येवन जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन आयुर्वेदीक गांठी दुखी गॅस्ट्रेपिडेक तशेंच भुरग्यां पिडेक वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात तसो भरपूर फायदो आमी जोडयेत तीं वखदां ऑफिसांत आसात थंयसर तुमी घेवयेत तुमची मिसां तुमी ऑफिसान दियात थंयसर घेतात तशेंच ते सवां तुमी ऑफिसान दिवयेत नंतर हांगासर आसलेल्या पुणशेतान तुमी घालयेत तुमचे खातीर सदांच आमी मागता कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळें विशेष करून आमी मागता आनी खंडीत जायते बरेपण ह्या मुखांतर जाता हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करून आयल्यार बरें तुमकां राखूंक पडचें ना फोन नंबर तुमकां ऑफिसांत वा गुगलांत मेळटा पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी कितलींय तुमच्या मोगाचें कुशेचें दान तुमी दिल्ल्यांत आमी खंडीत तुमचे खातीर मागतल्या ह्या पुणशेताची प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता मंगळाराच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक वा स्पॉन्सर रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना जाल्यार व्हडली कुशेचे पुल्ली पाटली तुमी दिया खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता तुमच्या घरांनी बरीं कार्यां आसतना कुमगार जुबल्यो बर्थडे काजराची अशीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा जेवणाक कुमक करा सगळीं भक्तिकां तुमच्या खातीर निरंतरी मागता हेच्या दिसा जेवणाक कुमक केल्या लूक रिचर्ड डिसूज आनी कुटुंब सुरतकल पॅट्रिक लविटा क्वाड्रस आनी कुटुंब पंगळा
हिल्डा डिसोजा किन्नीगुळी, लिओ डिसोजा वाजपेयी. कोणी असं जाल्यार मुखार येवचें, मनाची वात तुमी स्विकार करची. तशेंच आयच्या दिसा जेवण तयार केलां ल्हान फुलवाडेकारांनी, तांचो मनपूर्वक उपकार बावरता. देवाचे भरपूर आशिर्वादा मागता. तुमी दिल्ल्या सेवेक आनी तुमी दिल्ल्या दानाक इश्ट प्रतिफळ तुमकां फाटीं फावो जावं दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. कोणी आसात की दान दिल्ली येता जाल्यार मुखार येया. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगे उजूतात देव सर्गार आसान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनंती करता. सांजुतात देव आनी हे संत भक्त प्रत्येक जावन मरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतेन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणे वेडयता. तुका निधन रुजूतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर आमी उगडास करता. भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीन मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर ओकलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या बाबार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोने पेल्यास करो मोग वाडय. आतां आमी बगे वजूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबार जगोरसो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्या रे करतलोय म्हण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी जिते देय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी ओगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे सांगाता मागया. हे संवसारी जेजूचो सोयरो आनी दर्दो जावन आसलेल्या बगे वजूता देवा, हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सोडवंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडणेची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणांत वारी सर्ग आपणायलोय. आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टा खातीरचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस करसा अडचणी सांपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं किरेती शिरोधी जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जावन तुज्या आपूण शेताक पत्किणेन आयलां. बसया. मग बाब भयणीनो, जायतीं जाणां तुमी ते सवां हांगासर घालतात, ते सवां धाडून दितात. वॉट्सॅपा मुखान, मेला मुखान, पुस्तक मुखांतर तुमी ते सवां धाडटात आनी तुमच्या ते सवां खातीर निरंतर आमी मागता. हेचे दीस जायतीं ते सवां आसात. 13 जाणांक मतीचें समाधान फावो जावंक. एकले भुरगें मतीचे पिडेन कुसतून आस्पत्रेंत आसा, ताका बेगीस बरी भलायकी फावो जावंक आनी उडासाची सकत ताका पाटी येवंक. 2 जाणां कॅनडाची विजा फावो जावंक. 6 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक. एकल्याचो बंगाराचो नश्ट बेगीस पाटी मेळोवंक. एकल्याक क्रिमिनल केसीन जीक मेळोवंक आनी जजमेंट आनी पयशे आनी जाग्याचे रेकॉर्ड्स पाटी मेळोवंक. एकल्यान कोर्टींत आशिल्ली ती केस जिखोवंक आनी तिका न्याय मेळोवंक. 4 जाणां कोरोना पिडेतावन सुटका मेळोवंक. 6 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक. 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावंक. 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक. 6 जाणांक परगांवाची विजा फावो जावंक. एकल्याची तकली पडापड आनी मायग्रेन संपूर्ण रितीन गुण जावंक. 2 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोवंक. 3 जाणां जोड्या भुरग्याचे देण्या फावो जावंक. 8 जाणांक
मोतीचे समाधान कुटुंबांत शांती फोव सांग एकल्याची गुमटीची शिरेची तकलेची दूख गुण सांग एकल्याच्या उजव्या कुशीच्या बुरीची दूख पटीच्या कण्याची दूख गुण सांग तेगा जणांच्या आतापायांच्या गांठीची दुखी पडापड तकलेची दूख मायग्रेन गुण सांग एकल्याच्या कुटुंबांत दोगा बाबांनी माया मोगान शिवंक एकल्यान आम्हाला पिणे सांडून संतोषाचे समाधानाचे जिवीत सरूंक उदरप्रायाच्या आवयक बरी भलायकी फोव सांग जिरवण तशेंच बूक फोव सांग कुडीन सगत मेळोवंक एकले भुरगे आस्पत्रेंत आसा ताका बेगीन बरी भलायकी मेळोवन पाटी घरा येवन इस्काला वचोंक एकले जाग्याचे सगळे रेकॉर्ड्स समाज जावं जागो नांवार जावं हातीन धरलेलें काम सगळें पंथा पावोवंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार पाटी दिवचे बरें मौन रुता जावं तेका जाणां रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक साजनांक पांयाचे गांठी दुखी गुण जावंक एकल्याचे पांयाचे किडे गुण जावंक एकल्या 14 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 7 जाणां शिकूंक बरी मोत आनी चणवाय मेळोवंक एकल्याचे स्ट्रेस उणें जावन उडासाची सकत सारकी जावंक 2 जाणांची एलर्जी पिडा गुण जावंक 2 जाणांनी मन परिवर्तन जावंक एकल्यान बक्षूंक कृपा मेळोवंक तशेंच ताचें मन परिवर्तन जावंक एकल्याच्या पांयाची सोरायसीस कोरस गुण जावंक एकल्याक मानसीक पिडा गुण जावंक तशेंच 28 जाणां प्रत्येक ते हांव पासून म्हाका विनंती केल्या तांची हृदय आनी आमची हृदय सगळे सांगात गुंतया दिमी घालया सर्गीच्या बापा निरंतरी अर्गां उगलाप दिवं ना ही आमची मागणी ताच्या पांयां तळा समर्पण दिवया अर्गां तुका सुमिया जेजू उगलाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू उगलसितां तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 मागणी सगळं आम्ही भेटवून देत आहोत वैसम्य आमच्या काळजाचे अतिरेक तू जणाई आमच्या मतीची चिंता तू जणाई या सगळ्या भक्तिकाची अतिरेक चिंता तू जणाई सम्या तुझे उदंड खाकूळ देन उदंड देन आम्हा हरियकल्या गायक सम्या आमची मागणी स्वीकार कर मागलेले सगळ्या भोग कर पिडेस्तां सुडकारो पय सडवण लाभय गुण कर जेजो आपट जेजो हालेलुया 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 सगळी नव्यानाचे मागणे मुंदारशी म्हज्या मतीर काळोख हाडला म्हजो पवार्थ दडोन पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तूं तुज्या पस्तली पद्वेन पयसा उंडाय हे वत्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंड्या येता हांव तुका उलो मारता आशा आशिल्ल्या मरू सुदींचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कुटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसीन वातेकीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वर हांवें व्हडा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमया जेजूचें महिमेवंत नांव तुझे मजतीन अधिक परगटलेलें जाव आमेन बगे उजूतात देवा उगले कस्त अडचणीन आनी राशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बळ अदीक शरती जावन आसच्या बगे उजूतात देवा आमच्या पाप सैबाक बिस्प सैबाक आनी फुडाऱ्यांक जेजून कुर्पा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर संवसाराचो उस्वार जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता सुमेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावराड्यांक धडचे खातीर जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन खऱ्या प्राजितकांनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर भगवंत कुटुंबांची येयल्ल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर सरिल्ल्या समेस्त बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून शासनीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरी देवसराच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलोवण्यांचेर आनी कुडीच्या 11 पोडण्यांचेर जैत वरच्याक प्रार्थुया महिमे मदर धर्मदूता आनी रक्त साक्षा बगे उजूतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तो सुमोग आमच्या काळज आनी दुसडय पदकाचो निस्वार्थाचो वाटो सांडून माय मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बोळ आनी गठाय दी कस्त अडकडी मदें निराशेंत आनी गती बेजारायंत तुजी कुमग आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणान शबित्यान समकोन सगळीं देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पवोवचें कर क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं आमी देवळ दंप्या आमच्या आतां आमच्या अर्द्याचेर दवरया
सांजुदा मारिफात ह्या पुंतळार सर लाभलेल्या बरेपणाचो उपकार आमी वावडया. जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण केलां, जायतें बरेपण केलां. एक घडी भर ताका आमी अर्गां दिवया. आमकां मागलेलें जायतें फावो केलां. आज कितेंय आमी हांगासर आसांव जाल्यार ताणें दिलें वर्तें देणें म्हणलें समजोन ताका आमी अर्गां दिवया. 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, तेगा जाणां बरें काम फावो केल्ल्या खातीर, एकल्याची कॅनडांत प्रमोशन मेळिल्ल्या खातीर, एकल्याक प्रोजेक्ट नॉर्मल एकल्याचो रिपोर्ट नॉर्म आयल्या खातीर, एकल्याची युरीन इन्फेक्शन गूण जाल्ल्या खातीर, एकल्याची मोतीची पिडा इल्ली बरी जाल्ल्या खातीर, एकल्याची फिजिओथेरपींत सगळे सब्जेक्ट क्लियर जाल्ल्या खातीर, एकल्याची तकलेची गुमटेची दुगूण जाल्ल्या खातीर, एकल्याच्या कुशीची बरयेची फाटी जगण्याची दुगुणी जाल्ल्या खातीर, एकल्याक रीण फारी करून करपा मेळिल्ल्या खातीर, एकल्याच्या जगलेल्या जाग्याचें काम संपूर्ण रितीन बंदा पावयलेल्या खातीर, एकल्याच्या कुटुंबांनी समाधान रास केल्ल्या खातीर, एकल्याच्या तेका जाणांच्या हातापांयाच्या गंठेची दुखी लवणी जाल्ल्या खातीर, तशेंच विविध रिती सुकुमाक एकल्या फावो जाल्ल्या खातीर, तशेंच 17 जाणांक मेळिल्ल्या सर उपकारा पासत अर्गां दिल्यान तांचे सांगात आमची अर्गां गोंदिया. सर्गीच्या बापाक निरंतर आमी अर्गां दिवया. आमच्या हात उबारया. सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमया जेजू, ओगळप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, ओगळप जेजू, जेजू, आराधन जेजू, तू आमच्या दया केल्ल्या खातीर, आमची दया दाखोवन आमकां बेसावारी भरलेल्या पासून, आमची मागणी आयकून आमकां सगळे फावो केल्ल्या पासून तुका काळजांत वर्गां दिता. मोतीचें समाधान, पिडेची भलायकी, दिसपट्टो त्रास, वायटांतले विघ्न, जानवरांतले पिडेकडे निवारण, हे सगळे भक्तीक आमच्या बेसावारी भरलेल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. सुमया पुढेचे सकत, पुढेचे सकत, बेजाराय पयस करून आधार संगत दिल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता. सुमया तुका जावं अर्गां, तुका जावं महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्गीचे बापा जेजू क्रिस्त थंय आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बापा बगेत अद्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुज्या पवित्र सभेंत बऱ्या गुवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेत अद्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा घेवतात देवाच्या मजतीन वेळसू केल्ल्या आनी मुखार करूंक शिविल्ल्या उपकारा पासत बापा बगेत अद्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुजे देपात येतेल्या सुकून आसतना कुमो केल्ल्या आनी कस्तांनी राशीन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेत अद्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पदकांतून सुटका दिल्या, भोवळी मतीक उसवाड दिल्या आनी खंती दुखीने आमकां बसवण दिल्या की बापा बगेत अद्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुज्या एकल्याचे निर्पुता जेजूचे नवी तुवें देवसरार्थ तरिल्ल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवचे गठ्यान बरयल्या की बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका अर्गां ह्या दिता. पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची गंध बेसराई पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका अर्गां ह्या बागे साग्या सांजुदा मुखांतर जायत्या अजापांक जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका अर्गां सांजुदाच्या मसतीन ह्या पुंतळा सबार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. सांजुदा मुखान आमी मागिल्लें सर्व तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फावो केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. विसर संगता मेळोवन सुमयेन शिकलेल्या मागणी संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची केल्या आमचेता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस बोवणा पासो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमची प्रार्थना येसुनिया. सर्वेस्परा पिडेस जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीची कस्तळ करी. आयक आमची प्रार्थना येसुनिया. सर्वेस्परा पिडेसाची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयक आमची प्रार्थना येसुनिया. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां ताळ्ळें आनी पातकांतली निवार. आयक आमची प्रार्थना येसुनिया. सर्वेस्परा तुज्या मनेर दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भक्ती भलायकी उडी आत्म्याची गठाय दी. आयक आमची प्रार्थना येसुनिया. सर्गीचे बापा इचे दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेन
ताणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोगो करी आयक आमचे प्रार्थने सम्या सगळींचे बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयता ती सर्व ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सम्या मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फोव ते काम नासतना कस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सम्या दयाळ बापा हो जिणी संगातीन वा संगातीन मेळनासतना कस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची उंची देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर्व काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सम्या मुगळ समामतीचे पिडेन कश्ट दिल्या कुडीच्या पिडेन कश्ट दिल्या सर्व भाव भयणी तुज्या आशिर्वादांनी बर तुजी गुण करची सकत आनी अनुभव करीशें कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने बरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमारणी काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उला मारता उपदेश विशीं बळका ह्या तुका त्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तो आमचे शके ते तुजे काकुळचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदी पड जेजूक आमकां दाखय हे दयडी हे मोगाळी हे दुलभी ओंकार मरये मोगळ भाव भयणी पिडेस्त आमच्या भाव भयणी भुरग्यां सुडास काडया तांचे बऱ्या भलायके पासत विशेष करून मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशा सैम घेवचेर तितलो लानवीक जालोय आनी आमची सर्व पिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुजवंदरा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया बोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साकरा आनी साकरणेचेर भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रचयल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिरांतली गूण जावन तांकां बेगीस बरें जावंक भलायकी जोडूंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुम्याचे नावी आमचो आदार तनेर स्वर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सवे आसूं प्रार्थुया बोदयाळ सुम्या बाबा बुजवंदरा तुजी मीत मे नातलेली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कोस्तू ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बुडवे सदांच समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मानावयत पेस करून एकामेका काळजांत बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरें जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माईपासन आनी काकुळतीन वागोवन दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिव देवाचो एकलोच पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगात आसा तो तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाटोरो तुमच्या फाटल्यान तो राव तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर्व वायट भस्म उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसुर्यात जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार थोडी मिनटां सक्रामेंताचें आराधन करुया सोम्या जेजूचो अनुभव मोग आनी तशेंच तांणी गूण करचो अनुभव आमी जोडया शांती समाधानाचें जिवीत आमचें जातलें आराधनाचें गीत आमी गावया
आराधन आराधन स्वाधिक सक्रमेंताक भक्ती मनान खालत्या काळजान करताव तुका नामान करताव तुका नामान. आराधन आराधन स्वाधिक सक्रमेंताक आराधन आराधन स्वाधिक सक्रमेंताक भक्ती मनान कालत्या काळजान करताव तुका नामान भक्ती मनान कालत्या काळजान करताव तुका नामान करताव तुका नामान. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रासो व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रासो व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेताव तुजी कृपा लालेताव तुजो सांगात आशेताव तुजी कृपा लालेताव हर एक दिसा बगच्या तुका आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वाधीन सक्रमेंताक आराधन आराधन स्वाधीन सक्रमेंताक भक्ती मनान कालत्या काळजान करताव तुका नामान भक्ती मनान कालत्या काळजान करताव तुका नामान करताव तुका नामान. हालेलुया आणि सगळ्या आमच्या सर्वस्वराची स्तुती करूया. एक मात्र देव तो या देवाबाई दुसरं देव आमकां या देवाची स्तुती करूया. हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया जेजू उगलाब तुका सुमिया जेजू पगलाब तुका स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. मोगल भाव भयणीनो बशी आमी
गबळ्या आमचो सोबी आमच्या मध्ये ह्या उंड्या रुपार आसा, आमच्या काळजांत तो आसा, आमच्या मतीन तो आसा, आमच्या सगळ्या जिवितांत तो आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, ओगलाब जेजू, ओगलाब जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया. हालेलुया. मगच्या भावना भयणीनो, सर्वेस्परा देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाक ताका अर्गां दिवची वासपी. संवसारी जिवितांत कोणी एकलो मनीस आमकां कुमो करता जाल्यार आमी कितें करता तांकां थँक्यू म्हणटा. कोंकणीन कितें म्हणटात? देव बरें करूं. आमच्या घरांनी खंयचीय कार्य आसा जाल्यार आनी कार्याक कुमो केल्ल्यांक आमी कितें म्हणटा? देव बरें करूं म्हणटा. न्ही आमची खंयचीय कार्य, इवन मोर्न आसल्यार मोर्ना दिसी म्हणटात न्ही गे. मोर्न ओंक कुमो केल्ल्या खातीर, पोंड काडिल्ल्या खातीर, पेट केल्ल्या खातीर पुरा देव बरें करूं म्हणटा. खंयचीय आमची कार्य आसूं दीत, उपकार आठोवची उतरां आसात. हय गे. सर्वेस्पर देवान आमच्या जिवितांत इतलें बरेंपण केलां, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा गे. म्हणटा गे थँक्यू जिसस, थँक्यू लॉर्ड म्हणटा गे. म्हणटा जाल्यार बारी बरें. सदांच आमची एक आशा, सदांच आमची एक चिंताप मागचें न्ही. उठल्या बसल्या तें दी देवा, हें दी देवा, तें दी, तें दी, हें दी, तें दी, एंत कालय मागोंक बसल्या हांव. तें दी देवा, हें दी देवा. केरळाची राज्य लॉटरी टिकेट काडल्या, उठा शंकर देवा न्ही. तेंत पूण आमी मागच्या फुडें कांय ताची अर्गां स्तुती केल्ली आसा गे. कांय ताची अर्गां स्तुती केल्ली आसा गे. आसा गे. सांगा. अर्गां स्तुती तुमी पयलें करतात जाल्यार बारीक कशी, डायरेक्ट मागतात जाल्यार मात इल्लें कश्ट. हय गे. आतां लाजराच्या फोंडा लागीं जेजू गेलो न्ही. जेजून मागच्या फुडें कितें केलें? बाबा सर्गा संवसाराच्या दुनिया म्हजे मागणें आयकताय देखून तुका हांव अर्गां दिता. आपल्या अर्गां दिली ताणें. आमी निरंतर सोम्याची स्तुती करता, अर्गां दिवंक जाय. देखून किर्तन 117 म्हणटा, कळ्ळें? किर्तन 117 साम 117 कितें म्हणटा किर्तन? कितें म्हणटा म्हळ्यार सोमेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा, सोमेस्त परजानो ताची महिमा गाया, कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो, ताचे विश्वासीपण बाळता ससनाच्या ससनाक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या आमी उबी रावया. सुमयान केल्ल्या बरेपणाची स्तुती करून ताका आमी अर्गां दिवया आनी एक गीत गावया. अर्गां होगळाप ताळयो पेटया. अर्गां होगळाप तुका दिता, धन्या देवाक हांव हसीता, कृत्यां सबारती गमनिता, त्रिएक देवा तुका स्तुती गायता. अर्गां होगळाप तुका दिता, धन्या देवा हांव हसीता, कृत्यां सबारती गमनिता, त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता.
आम समजतांक तुवें अदीक मोगान रचलें सोम्या. तुजे कुडीत आनी रगत आमकां दिवन तुवें पोसलाय. सबातिणी दालेंतां तुवें दिवन आमकां उर्जीत केलें सोम्या. तुजे कृपेन तुजे दयेन आमकां नेठयलाय. तुजे बेसांवांनी भरलाय आनी सगळें जाय पुरतें तुवें आमकां दिलाय. त्या पासून तुका काळजांत हांव अर्घा दिता हांव सोम्या. तुजी स्तुती करता हांव आनी गायता हांव. आम्हा सर्वांक अधीर मोगान राखलाय. क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय. आम्हा सर्वांक अधीक मोगान रचलाय. क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय. देणी सबार तुवें आमकां दिल्याय. कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. देणी सबार तुवें आमकां दिल्याय. कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. अर्गा होगला तुका दिता. दनिया देवा अवसिता. कृत्यां सवारती गौरविता. त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता. पिवंक उदक दिलाय सोम्या. सैम वारें दिलाय आनी सगळें दिसपट्टो ग्रास तुवें फोवो केलाय. बरो वावर फोवो केलाय. बरें काम फोवो केलाय. बरें देण्यांनी तुवें भरलाय. बरें कुटाम दिलाय. बरी आवय बापाय दिल्या. बरें भाव भयणी दिलाय. भुरगीं बाळां तुवें दिलाय. विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिड्यांतले तुवें निवारलाय. राखून वेलाय. मोगान तुवें आमकां सांबाळलाय सोम्या. त्या पासून काळजांत हांव तुका आमी अर्घा दिता हांव. पियंक उदक सेवक वारें तुवें दिलाय. दिसपट्टो ग्रास सर्वांक फावो केलाय. पियंक उदक सेवक वारें तुवें दिलाय. दिसपट्टो ग्रास सर्वांक फावो केलाय. विघ्न अनवरांतले सदांच राखून वेलाय. आमकां मोगान तुजे करून घेतलाय. विघ्न अनवरांतले राखून वेलाय. आमकां मोगान तुजे करून घेतलाय. अर्घा होगला तुका दिता. दनिया देवा हांव हसीता. कृत्यां साबारती गौरविता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. हल्लेलुया 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 या देवाची स्तुती हल्लेलुया करूया. सर बऱ्यापणाची स्तुती करूया. आणि आमकां बेसांवांनी भरला. सर आदार दिला. कृपा दिला. सदा दिला. आमकां सगळ्या निरंतर अर्घा दिल्या. हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घांचे जोग गांचे जोग लाभचे जोग तुझे जोरादांचे. हालेलुया 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 हालेलुया. तुका जाऊ महिमा. तुका जाऊ वरादा. तुका जाऊ लाभ. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्घांचे जोग आमचे तुवें दिल्ल्या सर वतल्या देण्यापासून तुवें केल्ल्या सर कुमक्यापासून आशिर्वादापासून तुका आमी अर्घा दिता सोम्या. अर्घांचे जोग लाभचे जोग तुझे जोरादांचे. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका सोम्या जेजू. ओगलाब तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. आराधना तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. खुश आमी ओगळ भाव भयणीनो. वेचीक पुताच्या वपारींत धाकटो पूत बापाय लागीं झगडटा. कित्या पासून झगडटा? आस्ती पासून झगडटा. आनी बापूय ताका आस्त दिता. ताचे ताजी करंदाय सोसूंक जायनासतना ताका आस्त बदीक दिता. तो ती आस्त बदी विकता. दुळू सगळो तो पाड करता. कांयच रुपय ताचे ना जातात. एका दुकराच्या शेतकाराच्या घरांत थंयसर दुकरां पोसूंक कामाक लागता. खण्णां जेवण ना. न्हेसोवपाक रोंग ना. जडारीचे मार गाण. तांदूची येताना ताज्या बापाय उडास येता ताका पळया न्ही गे. बापाय उडास येता.
आनी बापायचो उडास येताना पळया तो बापायच्या घरा पाटी येता, पाटी येवन कितें म्हणटा, हांवें तुजे विरोध पाप केलें, देवा विरोधी पापा धरलें, हांव तुजो पूत म्हणून सांगूंक योग्य न्ही, हांव पूत न्ही, म्हज्या पुताचें अस्तित्व होगडायलां हांवें, आनी केदींगच हांव तुजो पूत जावंक शकना. पूत जाल्लो जाल्यार म्हजें उस्तर बरें आसतें, म्हज्या पांयाक मोचे आसते, म्हज्या बोटाक मुदी आसती, म्हाका सत्कार सन्मान जातो, कामागार म्हाका सलाम मारते, हांवें उलयलें उतर जारी जातें. तें ना आतां, पुरो गेला, अस्तित्व होगडायलां हांवें. हे म्हजे मोगाचे भावा भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं वैगिनी, पवित्र स्नानांत आमी देवाची भुरगीं जाता आनी देवाची भुरगीं म्हणटा आमी. पूण आमच्या पातकी जिविता वरवीं, आमच्या खोटे साली वरवीं आमी आमचें भुरगेपणाचें अस्तित्व वगडायता. देवा मुखार भुरगीं जावंक शकना आमी. कशें वेचीक पुतान ताचें अस्तित्व वगडायलें, तशें आमी देवाची भुरगीं म्हणल्यार अस्तित्व वगडायता. पण देव दयाळ तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा तुमची पातकेजींनी रडा, पातकेजींनी सांडा, तुमचे पातक रडा, पातकेजींनी सांडा, बरी खबर सतमाना येया. हांव आयला पातक्यांक आपोवंक देखून आयचे पयले वर्स बोवापूर बॅन पळया, हेचे पयले वचपांत आमी पळयता, हेचे पयले वचपांत मिका प्रवादाच्या पुस्तकांत पळय थंयसर तुजो गुन्यांव तूं काडून उडयताय सर्वेस्पराक, तांची पातकां तूं बक्षिताय, तूं सदांकाल राग धरिनाय, बगार काकुळट दाखोवन संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळट कर, आमचे गुन्यांव पांयां तळा मस्तून उडय, सगळीं आमची पातकां दर्याचे गुन्यांत उडय. पुर्वी आमच्या पुर्वजांक सुपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजे विश्वासीपण आनी अब्रामाक तुजी काकूळ तूं दाखय. पळया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देव बक्षूंक तयार आसा. आमचे पातक आमी वळखून घेसय. योग्य न्हू नानल्ला प्रभुवे, हांव योग्य न्ही सोम्या, तुजे मुखार रावूंक योग्य न्ही. सोम्याची बक्षाणे मागून गीत गावया. तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा, दोळे दांपा. बक्षया तुमी बक्षया. जायते जाणांक बक्षूंक कश्ट. ताणें म्हाका कांय तरी समस्या केल्यात, ताणें कांय तरी उपाद्र केल्यात, त्या मनशा पळयतना म्हाका अशें आयना म्हणून ताका बक्षूंक तूं तयार नाय जाल्यार देव तुकाय बक्षिना. बक्षी. ताणें तुका कितले अन्याय केल्यार वडणी, ताणें तुका कितेंय वायट केल्यार वडणी, देवा मुखार ताका बक्षी. देव तुका बक्षितलो, देव तुका बक्षितलो. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ. हांव योग्य न्ही, तुजो पूत जावंक योग्य न्ही. कित्याक तुजे वाटो हांवें सणल्यात, तुजे काळीज हांवें दुखयलां, तुजें नांव काडूं योग्य न्ही, तुज्या नांवाची स्तुती करूं योग्य न्ही. सोम्या म्हाका बक्षी, म्हाका बक्षी सोम्या, म्हाका बक्षी.
ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದೆ ನಾನು तुमच्या बदकाची दुखणारा मोक्षणे मागा ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು वडांक दुखयलें सोम्या आवय बापाय दुखयलें वडिलांक दुखयलें वडिलांचो मान काडलो शेजाऱ्यांचो मान काडलो हेरांचो मान काडलो खबरो केलो नांव पाड केलें सोम्या मोग केल्ल्यांक तिरस्कार केलो मोग केल्ल्यांक दुखयलें मोग केल्ल्यांचो अपकार केलो तांचें मन दुखयलें सोम्या तांकां नालिसायक घालें तांकां दुखीत घालें सोम्या हांव फावो न्ही तुजो पूत जावंक फावो न्ही तुजी धूव जावंक फावो न्ही सोम्या तुजी आवय जावंक फावो न्ही तुजो भाव जावंक फावो न्ही तुजी बहीण जावंक फावो न्ही म्हाका बक्षी सोम्या हांव मस्ट एन मी ಹೆತ್ತವರ ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನೇ ಮರೆತೆ ನಾನು ಹೆತ್ತವರ ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ಮರೆತೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲನು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲನು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು मुगल भाव भयणीनो आमी योग्य न्ही जाल्यार सोमी आमकां बक्षिता त्या पसून ताका आमी अर्गां दिवया आमचे हात अशे उखलून धरया अशे उशोवन धरया जेजूच्या कुडी रक्ताची ससाय मागया जेजूचें रगत आमच्या हाताचेर पडोवन दी म्हूण मागया कलवर पर्वतार खुर्सा तावन देवलेले रक्ताचे तेंबे आमच्या हाताचेर पडोवन दीत आमकां गूण करून दीत म्हूण मागया जेजूचें रगत सुडका दिता जेजूचें रगत सोडवून दिता जेजूचें रगत भलायकी दिता जेजूचें रगत आमच्या आपरास सगळे पुसून काडटा देखून तें रगत म्हज्या हाताचेर शेणाय म्हूण मागया दोळे दांपा जेजूच्या रगताची ससाय मागा सोम्या तुजें रगत म्हज्या हाताचेर घाल हे रगत म्हाका सुडका दिवून दी हे रगत म्हाका भलायकी दिवून दी हे रगत म्हजे आपरास सगळे पुसून काडून दी म्हज्या पातकाची कथा सगळी धूण नितळ करून दी
म्हाका सुडका दिवं दी, म्हाका सोडवण दिवं दी सोम्या. हे रगत म्हाका बचाव करून दी, हे रगत म्हाका नवो करून दी, हे रगत म्हाका सुडका दिवं दी, हे रगत म्हाका एक नवें जिवीत जिवंक संगत दिवं दी म्हण मागा. रगत देवून दी, रगत देवून दी. रगत सोम्याचे, बाचाव्याचे रगत, सुडक्याचे रगत आमचेर शेडाय म्हण मागया आनी आमचे हात आमच्या तकलेचे दवरया. ज्या जाग्यार तुमकां दूख आसा, ज्या जाग्यार तुमकां पिडा आसा, जावं पुरो पोटांत, जावं पुरो तुमच्या काळजांत, जावं पुरो तुमच्या किडनेंत, पाटीच्या कणांत, हातापायाच्या गांठींनी खंयसर तुमकां दूख आसा थंयसर बाबरतान हे रगत तुमी सरया आनी खंडीत तुमकां बाचावी, तुमकां सुडका, तुमकां भलायकी मेळटली. त्या वखदा आमी हें गीत गायता आनी पवित्र उदकाचो शिवो तुमचेर पडटलो. ज्या जाग्यार तुमकां पिडा आसा म्हूण बघता त्या जाग्यार तुमचो हात दामून दवरा आनी जेजूच्या रक्ताची ससाई मागा. तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता, तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता, तुझे रग सोम्या पाताक धुवन तें काडता, नितळ निर्मळ म्हाका आमोलीक ते रगत सोम्या, आमोलीक रगत आमचे शेळाई. तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता, तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता, तुझे रग सोम्या पाताक धुवन तें काडता, नितळ निर्मळ म्हाका करता. आमोलीक ते रगत, आमोलीक ते रगत सोम्या हांगासर आसलेल्या भक्तिकाचेर सराय, सोम्या म्हजेर साराय. पवित्र तुझे रगत सोम्या, पवित्र तुझे हांगासर आसलेल्या सर्व भक्तिकाचेर शेणाय, सोम्या म्हजेर शेण. आमोलीक ते रगत, आमोलीक ते रगत सोम्या या भक्तिकाचेर शेणाय, ताची सगळी पिडा शिडा गुण कर. सोम्या म्हजेर साराय. पवित्र तुझे रगत सोम्या आमचेर शेणाय, आमकां गुण कर, तुझे रगत आमकां सुडका दिवं दी. म्हजेर शेणाय. तुझे रगत सोम्या, तुझे रगत आमकां सुडका दिता, तुझे रगत आमकां दुस्मनांतावन सुडका दिता, तुझे रगत सोम्या आमकां नव्या जिवान भरता, तुझे रगत जिणे झुजांत आमकां जैत लाभयता. सोम्या तुझे रगत आमकां बाचावी दिता, हे रगत आमचे शेणै, आमचे सारय, आमच्या पिड्यांतले आमकां मुक्त कर, मोदीच्या पिड्यांतले आमकां मुक्त कर, कुडीच्या पिड्यांतले आमकां मुक्त कर, गुण कर. टच, हील अस लॉर्ड. तुझे रगत दुस्मानांतां सुडका दिता, तुझे रगत सोम्या नव्या जिवान भरता, तुझे रगत जिणे झुजान जैत लाभयता, म्हजे रक्षण सदांच आमोलीक त्या रगतान, आमोलीक त्या रगतान. तेलाय म्हाका सोम्या, तेलाय. टच, हील. तेलाय म्हाका सोम्या, पवित्र त्या रगतान तू नितळ कर सोम्या. पवित्र त्या रगतान नितळ तू कर सोम्या. आमोलीक त्या रगतान, आमोलीक त्या रगतान. तेलाय म्हाका, anoint me Lord, anoint me, touch me, heal me. तेलाय म्हाका सोम्या, पवित्र त्या रगतान, पवित्र त्या रगतान. नितळ तू कर सोम्या, नितळ कर, cleanse me. नितळ तू कर सोम्या. हालेलुया, हातोबार्या, हातोबार्या. उला मारा सोम्या, बाबा उला मारा. सोमी तुमची मागणी ऐकता, सोमी तुमका या
सोनिया घेतो या सगळ्या भक्तांना आशीर्वाद कर तुझी गुणकाची देवी सगळ्याच्या शिरा निवळे तुझ्या पवित्र का सोडून कर तुझ्या नावात गुण कर सोनिया तुझ्या नावात का सोडून तुझ्या नावात का सोडवून दे सब वाईट अंत विघ्न निवार सब खोटे निवार माझ्या मधील उजवाड कर मधील मधी समाधान दे मधी बेसावू दे सगळी पातकाची कथा तू नितळ कर छुटका सर्व नाबाई टच them heal them Lord Hallelujah, 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 hallelujah. उभी रावया आमी आमच्या थकलेचेर दवरया दोळे दाबा पवित्र आत्म्याची मजत मागा पवित्र आत्म्या देवाने आमकां अभिषेक्त कर तुजी गुणकरची दिवी सगत आमच्या शिराशिरेन वडय पवित्र आत्म्या पेंतेकोस्ता दिसा मोरयेचेर अपोस्तलांचेर देवान आयिल्ल्या पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने आमकां जणवयान बरोवंक ये पवित्र आत्म्या आमकां जणवयान बरोवंक ये आमकां तुज्या गिन्यानांनी बरोवंक ये आमकां तुज्या कृपेन बरोवंक ये आमकां तुज्या देण्यांनी बरोवंक ये पवित्र आत्म्या आमचे दे आमकां गुण करूंक ये आमकां सवकासाय दिवंक ये आमकां समाधान दिवंक ये आमच्या कुटुंबान समाधान दिवंक ये आमकां भुरग्या बाळांक आशिर्वाद दिवंक ये पवित्र आत्म्या कम होली स्पिरीट कम अपॉन अस हील अस टच अस ब्लेस अस म्हणून मागया प्रिन्स आदरा निरंतर देवाची स्तुती करा हालेलुया 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 पवित्र देवाने अभिषेक कर पवित्र देवाने शब्द हालेलुया 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 आमेन Hallelujah, Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus sumya kurpalabo. Jesus, Jesus, आमच्या वयसा गुण कर आमकां जेजू सोम्या सोडवणदारा सुडकालाब पवित्र आत्म्या पाराक्लिता कुर्पेन बर आमकां सुडकालाब जिवीत दी संतोष समाधान निरंतर लाभ जीवित सुफल कर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बापणीनो आता पवित्र तेलाची मागणी आमी तुमचेर करतल्या या संदर्भात पवित्र आत्म्याचे गीत हांगासर गायतात भक्तीन तुम्ही 2 लाईन करून येवचे आणि पवित्र तेलाच्या मागणे सोशीवर तुम्ही स्वीकार करसो खंडेसो मी आपडता आणि गुण करता बसा हे पावनात्मा तुआ हे पावनात्मा तुआ मुझे वरदान देने जीवन देने
हे पावनात्मा तू आ. 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 मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ. मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ. हे पावनात्मा तू आ. हे पावनात्मा तू आ. मुझ में प्रेम की बाती जला. प्रेम की बाती जला. मुझ में प्रेम की बाती जला. प्रेम की बाती जला. जीवन दाता मुक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ. जीवन दाता मुक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ. 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 मुझ में ज्ञान की ज्योति जला. दिल में ज्योति जला. मुझ में ज्ञान की ज्योति जला. दिल में ज्योति जला. ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ. ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ. हे पावनात्मा तू आ. सगळे हे पावनात्मा तू आ. मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ. हालेलुया हालेलुया Hallelujah.
Argan tuka sumian Jesu. Argan tuka sumian Yesus. Oglap tuka sumian Jesu. Oglap tuka sumian. Aradan tuka sumian Jesu. आराधन तुका सुम्या जेजू आमकां कितले लांब आसा तातूंत चितल्या उबारयां सुमयाक सुवारयां अर्गां तुका सुमियान जेजू Argan tuka sumian. ओगलाप तुका सुमियान जेजू तुका सुम्या जेजू सुमयाचो अनुभव तुमकां जालो जाल्यार सुमयान तुमकां आपडलें जाल्यार जोरान सुमया दोन ताळयो वटल्यान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया सुमयाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आगार्या चलवण वेचाप अस्कत विश्व्यान बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्याक हसीता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नवाटा प्रार्थूया हे देवा या विचित्र संग्रामाच्या का तुझ्या कष्टांचो उगडास तूं आमकां सोडला तुझ्या सोडण्याचो फळ सदां सामचे देम बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरा फोव तो मान करूंक आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत सर्वेस्परा देवाची खुशी करूं आनी देवाच्या खुशेकाल जियोंक आनी सदांच ताची भुरगीं जावन जियोंक आमकां दार दी जोची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. विरव्या सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आमी सदां सर्वदा आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावन सुमेचें नांव आता आमी आतुबारया तीन पटी व्हडल्यान म्हणया सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावन आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावन आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावन सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदां हालेलुया 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 आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां देव बरें करूं निमाणें गीत ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯಸುರಾಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ
ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मगाळ सोवे अंकवार आशीर्वादी आमकां भगवंत तुझे ग्रेनवर आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मगच्यानो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात, तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा, ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळे तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना, तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी